सत्तरी वाठारातलो सुर्ला गाव असा या गावान लोकांनी जे गावातले बार असा ती बार बंदी करपाचो एक निर्णय घेतलेलो. इलिगली सोरो व्हरताना गावातल्या भुरग्यांक मेळ्ळो, गावातल्या लोकांक मेळ्ळो आणि तेंच्यांनी बेगोबेग वाळपयचे जे अबकारी निरीक्षक असतात विभूती शेट्टी यांका कॉन्टॅक्ट केलो आणि सांगले की अशें चल्ला. सो आता तो जो इलिगली सोरो व्हरपी हेका तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतला, कस्टडीन घेतला आणि त्याची इन्क्वायरी चालू असा. तिच्याकडे 4 क्वार्टर रिअलाचे मेळ्ळे आणि गावातल्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तो गेले कितलेशे दीस झाले अशी तस्करी करतालो. मी एकटोच काय ह्या ममतेचो असं तसं काय ना जातो आल्या मी पिशी घेऊन खूप आता गाडी लागल्या वाटते सांगताय कधी सांगतेला आता येता हा वाटते का त्यांनी दिल्या मी दूध देतोय त्या नाव सांग निलेश निलेश का तो बापू बापाने दिल्या का नाही सांग बापाने दिल्या नाव सांग मला 9:30 म्हाका कॉल येयलो की आमच्याच कोणा डिपार्टमेंटान आमचो गार्ड तेणें कॉल केलो आनी ताका सांगलें की ताका कोणाक कितें तेंच्यांनी धरला म्हणून तो सोरो विकता असो म्हणून. सो तसो हांव आमचे सगळे सबऑर्डिनेट हांव थंय पावले सायटीर पावले. थंय पावतना त्या मनशाक तेंच्यांनी धरून दवरलेलो आनी धरून दवरून मागीर तांकां विचारलें. सो तेंच्यांनी म्हाका एक आशिर्वाद म्हणून बार तेजे कडसून ताणें सोरो घेवन तो म्हणजे फाटल्या दारांसून तो वयतालो ताणें क्रॉस केला, थंय सकयल गेला आनी तो हायवेर आसलो त्या सायडीन बसलेलो आनी थंय तेंच्यांनी ताका धरला अशें आता ते गांवकारांनी सांगलां. आमी त्या मनशाक हाडला आनी आतां आमी ते हें करतले. फर्दर एक्शन कितें घेतले तुम्ही? आतां आमी केस रजिस्टर करतले आनी आमचे हेड ऑफिसर धाडटले. जाल्यार तुमचे थंय इन्स्पेक्शन तर रेग्युलरली आसतले काय? आमचे इन्स्पेक्शन रेग्युलरली आसताच तो.